परवरे घडिल्ले नायजेरियन परवरकार आणि पुलिसांमधल्या केस्तावांचेर गोंयकार तिडकल्यात। राजकीय पक्षांनी आणि एनजीओंनी घडणुकीची निंदा केल्या। काँग्रेसीन गृहमंत्री पर्रीकाराचो राजीनामा मागला, जाल्यार विश्वजीत राणेन पर्रीकाराक हे विशयाचेर तेंको दिला। राष्ट्रवादी काँग्रेसीन गृहमंत्र्याच्या राजीनाम्याची मागणी केल्या। बेकायदेशीरपणान गोंयांत रावपी विदेशी आड 15 ते 20 दिसां भितर कारवाय करची अशी एनजीओंची मागणी। The chief minister is on record saying that there is an inter-gang rivalry. What is the CM trying to say? There is a rivalry of what? Drugs? What is the whole story? Why is this attitude of the police so lethargic? Why? Because is there interference of the politicians, or there is a money factor? We strongly demand that there should be action there should be a judicial inquiry, and the most important, the chief minister should resign as a home minister. He has totally failed, and there is a total collapse in the law and order situation in the state. The death of the Nigerian should be investigated. It's high time. You are the one who's responsible. It is your whole and sole responsibility for state and order in the state, because end of the day it is your department and you should be accountable for the same, and if you can't take account for the same, I think you should resign. आणि म्हाका एकूच मागणी की मुख्यमंत्री he has to deal with the situation of the Nigerians with iron hand, come down heavily on this trade and throw these fellows out of Goa. आमचं सगळ्यांचं सहकार्य आहे सरकाराक। ह्युमन राईट बिमून येता तेन्ना पळया, दे हॅव नो राईट टू टच अवर पुलीस, दे हॅव नो राईट टू ब्लॉक द स्ट्रीट्स ऑफ गोवा। प्रत्येक गोंयकाराच्या मनान आयज भय निर्माण जाल्लो आसा की पुलीस स्वताक प्रोटेक्ट करू शकना नायजेरिया कडल्यान। लोकांनी तुमकां खूब अपेक्षान सत्तेर हाडलेले आसा, तो तुमी भंग करपाच्या मार्गार आहा, ते भंग जावन दिवं नाका। लोकांचेर लोकल लोकांचेर गोंयकाराचेर केस घालपाची गरज ना। म्हाका खात्री आसा की मनोहर पर्रीकारान आपले माइंड मेकअप केल्यार तो ते निर्णय घेऊ शकता। If we have to save our face internationally, as our president has said, the only alternative is for the chief minister to resign and go home, so that we get the message that the man who is incapable of controlling law and order has been replaced. हांव मुख्यमंत्र्याने मागता आमच्या एनसीपी डिमांड्स मुख्यमंत्री असफल जालो, मुख्यमंत्री गोंयची कायदो हाताळूंक शकलो ना, आणि तेजो स्वता त्या लोकांचेर पुलिसेचेर विश्वास ना म्हणून तेका शेवट तेका वयचो पडलो त्या जाग्यार, आनी तेवूय सुद्दां कांय जालें ना। ही तेणें स्वता जबाबदारी आपल्याचेर घेवन तेणें राजीनामा दिवपाची, आनी हे आमची राष्ट्रवादीची मागणी आहा। काल जेन्ना पुलीस आयले, they were not able to act on them. There is a politician, there is a police, and the nexus is between the builders, the drug peddlers, the gamblers, and the madkawalas, everything. And that no Goan should be booked for this, because we have helped the police in saving their lives. जोरी तोर गोंयकार ना ते पुलिसा मार पडटा आनी तेंचे सारके दुर्दशा जावपाची। जे करप्ट नेचराचे जे मनीस आहेत तांकां समज ते इमिजिएटली डिपोर्ट करना, वी आर गिविंग देम मॅक्सिमम ऑफ 15 days to 20 days, नाजाल्यार आमी सगळे एक जाण रस्त्याचेर येतले आनी गव्हर्मेंटाक आमी फोर्सफुली मागणी करतले की हे सगळे करप्ट जे आसाय पळय एक्सपेक्ट्रेट्स तांकां सगळ्यांक भायर उडया म्हणून। हे सरकार हिजड्यांचे अशें म्हणपी विजय सरदेसायच हिजडो। काँग्रेसीन आसतना विजय भडवेगिरी करतालो। विजयासारको धोकेबाज मनीस विधानसभेत आसप ही दुर्दैवी गजाल अशी खर टिका भाजपान केल्या। नायजेरियनाक गोंयांत रावंक दिवपाक काँग्रेस जबाबदार। फाटल्या 8 वर्सांत ते गोंयांत आसले हे रवी नायकान मान्य केला। सुभाष शिरोडकारान स्वताच्या घरान गोंया भायल्यांक दवरला, तांकां पयलीं भायर काडचे अशें महादेव नायकान मागले। प्रुडंटान नायजेरियन आनी परवरकारा मदल्या प्रकरणाचेर केल्ले डिबेटीचेर बरोच बोवाळ जालो। ताचेर भाजपान पत्रकार परिशद घेतली। हो विजय सरदेसाय हिजडो आसा, हे हिजड्यांच्या सहवासान ताचे म्हाका चडशें आयुश्य गेल्लें आसतलें म्हणून ताका हें सरकार हिजडी दिसता। गेल्या सरकारान तो बडवेगिरी करतालो, खुबशे मंत्री तेज्या घरा कडेन वयताले, ते कित्याक दलाली करून वयताले काय आनी कित्याक ताका चड खबर आसतली। कारण 2007 जे एफिडेविट विजयान सादर केल्ले इलेक्शन कमिशनाक ते सादारण 5 कोटीचे आशिल्ले। 2012 ताजी जे टोटल तेणे हिशोब दिला तो 25 कोटीचो आसा। हेजी चौकशी जावपाची गरज आसा। तेच बरोबर शेतान जे एक अतिक्रमण करून तांणी कसलेय
नियम धाब्यार न बसयता स्वताचो बंगलो बांदले कडेन आसा. आमदार जे आसात ते खुटेवयले माकड म्हणून अशी बेजबाबदार वक्तव्यां जी आसा ती खंयच्या आमदाराच्या तोंडां सोबनात. आमी आमच्या पक्षाक प्रामाणीक आसात. आमी हे वटेन ते वटेन उडी मारपाचो केन्ना प्रयत्न करना. पूण विजया सारको एक दगाबाज मनीस, धोकेबाज मनीस, कावेबाज मनीस ह्या गोंयच्या विधानसभेन पावले हें दुर्दैव आहे गोंयकारांचें. गेली 8 वर्सां हे नायजेरियन आमच्या किनारी भागात वास्तव्य करून आसात आनी हे स्वता आदले गृहमंत्री बाब रवी नायकान मान्य केल्लें आसा. आज हे जे नायजेरियन जे इतले शेफारले ताका जबाबदारी आसा ही आदल्या काँग्रेस सरकाराची. जे कितें ड्रगा संदर्भान वारंवार चर्चा जाताली ताजेर वेळीच अशे उपाय घेवना. सरकाराचे रिएक्शन आणि पुलिसाचे रिएक्शन एक मॅस्क्युलिन फर्मनेस म्हळ्यार दादल्यांचे जे करारीपण ठामपण जे दादल्यांचे आहा तेंय तातूंत पुलिसाच्या रिएक्शनान दिसूंक ना. आनी बायलांची जी संवेदनशीलता आसता ओ शिटूकपण हे एस्ट्यूटनेस ऑफ द फेमिनीन जेंडर हें दिश्टी पडूंक ना. म्हणून हांवें ताजेर तें कॅटेगरायज केलें की हे नायदर मॅस्क्युलिन नॉर फेमिनीन हे मदलें खंयचें तरी म्हणून. पूण आज म्हाका दिसता एक जर विचार करूंक गेलो जाल्यार अ मोर करेक्ट एनालिसीस वूड हॅव बीन ओ छंड सरकार म्हणून इम्पॉर्टंट रिएक्शन जालें हें सरकाराचें. दॅट वूड हॅव बीन अ बेटर डिस्क्रिप्शन. पूण म्हाकाय बी जे नपुसंक आहात जे न्यूटर जेंडर आहा तांचो अपमान करपाचो ना, हिजड्यांचोय बी अपमान करपाचो ना. आनी हांव आतां भाशा तज्ञा कडेन सोदतां हें खंयचें उतर करेक्ट आसा तें. पूण एक सगळ्या गोंयकारांक खबर आहा की सरकाराचें रिएक्शन वॉज सॉफ्ट. पर्यटन सीझन सुरू जालो तरी शेक घालपाक अजून सुरवात जावना. सरकारान बेगीन शेक घालपाक दिवचे अशें दक्षिण गोंयचे शेकवाले मागतात. फी भरपा खातीर सरकारान सिंगल विंडो सिस्टम सुरू करची अशें ते मागतात. हे सगळे जाग्यार घालपाक शेकवाल्यांनी सरकाराक 10 नोव्हेंबर मेरेनचो प्राझ दिला. ते उपरांत कोर्टान वतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. शेकवाल्यांची शुक्रारा काणकोणा पत्रकार परिशद जाली. सीझन आतां ऑलमोस्ट स्टार्ट जालो. काणकोण तर इतले इफेक्ट जाला आमचे कस्टमर येवन भरपूरशे केरला गेले, कोण हंपी गेले. आमचो बॅड रिमार्क पडटा. वर्सान वर्स पालोले आमकां त्रास जाता हांगा. प्रायवेट फक्त पावळ्यातूच जाला का बाकीच्या गोंयभर जाला. आनी गव्हर्मेंटान सगळे डिपार्टमेंटाक नोटिफिकेशन धाडचे की आमकां 7 दिसां भितर लायसन्स दिवचे म्हणून. आयदर रिजेक्ट करचे नाल्यार 7 दिसां भितर लायसन्स दिवचे जेणे करून आमकां बेगीन स्टार्ट करूंक मेळटा. आनी ह्या स्टेजार आमी अट्ट खंय तें आतां गव्हर्मेंट लेवलाचेर हाडटा काय ऑफिसांनी हाडटा? गव्हर्मेंट लेवलाचेर हाडटा. गव्हर्मेंट लेवलाचेर हाडयता म्हणटा. गव्हर्मेंटान जर समज डिसिजन फायनल जर करीत जाल्यार आमकां फुडें वचपाक मेळटलें, ना जाल्यार ते फुडें वचचें ना. आनी म्हणूनच आमी गव्हर्मेंटाक सांगपाक सोदता सद्याक आमी एक 10 तारीख म्हळ्यार आमी वाट पळयतले. ना जाल्यार आमची सगळ्यांची तयारी आसा आतां कोर्टान वचपाची. कित्याक कोर्टान आमकां जे आमी टुरिजम एक्ट स्टडी केला त्या हेजेन कोर्टान आमकां तशें केल्यार आमकां फायट केल्या चान्सीस आसात. आमकां कॉन्फिडन्सान घेवन पॉलिसी करची अशें गव्हर्मेंटा कडेन आमी मागता. आनी एक गव्हर्मेंटान आमकां शेक बंद करपाचो टायमींग दिला 31 मे. मात केन्ना कॉमेस करपाचें ती आमकां डेट दिवची म्हणून ते आजून पर्यंत दिवंक ना. एज पर CRZ रूल सप्टेंबर 1 आमकां काम कॉमेस करूंक मेळटा अप टू 31 मे. तें नोटिफिकेशन गव्हर्मेंटान सगळे डिपार्टमेंटा काडचे की 15 तारखेर नाल्यार 1 तारखेच्यान आमकां काम करपाक मेळोंक जाय. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.